आनी हे खुशालकायेन आमी ताका सांगलां तूं आमको बस आनी 5 वर्सां हेज्याहून सुबेज कर. होच हे लोकांचो हेतू एकू आहा की आज तेका दिवपाक कितें आहा आनी हें दिल तेजेर न्हू आमी चोयताय जाल्यार कितू तेणें प्रोजेक्ट केले आनी इतले पयशे येयले हेगे फंड्स न्हू तेणें स्पेंड केला. आतां कोणाकूय तर चोवपा जाय हेजे RTI काडपाक मागूं जाता कळ्ळें आनी विचारपा जाता कितू फंड्स येयलो कितू मोडला ऑफिशियली जाय जाल्यार. पूण तेणें आतां ऑफिशियली आपल्यागे प्रिंट करून तेणें सगळें आमच्या हातान दिलां. सो हे खुशालकायेचेर आमकां कळटा 100% ते जिखता. सो आज हो लोक जो आहा हितूलो सरपंच पंचर्स आनी गांवचो वोटर्स सो आमचे बराबर कोण लिडर न्हय व्हडले व्हडले लिडर न्हय. दीज आर द वोटर्स इज ए लिडर आज आनी ताका लागून आमी सांगताय ही खुशालकाय जी आमकां मेळ्ळ्या ती आनी 5 वर्सां आमकां हेच्या चड मेळपा जाय. सी आमी भोंवताय ते आमचे पासत भोंवनाय आमी भोंवताय ते विलेजी पासत भोंवताय. जें कितें केलां तेणी एक वोटरां लागून केलां विलेजी लागून केलां आनी विलेजी फायदो वोटरां मेळ्ळा आनी वोटर आज जाणाय कितें आमकां मेळ्ळां ते रोड गाटर आनी कितें लायट बी मेळ्ळे जाल्यार ती सादी आनी ते सादेक तेजे बरोबर आज सादी लोक आहा तांकां एक्सेस आहा ताका तेजे बगले वचपाक तेजे बगले मेळपाक आनी हांव म्हणटा ते भाशेन आमकां 2 डबल इंजीन जो आज सर आहा बाब आंतोनवाज ही इज ए MLA. सो MLA कडच्यान कितें फंड्स येता फायल मूव करूं जाता सो आमकां फास्ट काम जायन मेळटा. ताका लागून आमी ते मुखार गायला ते पासत. सो देखून हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां कडेन की बाबा पळय डेव्हलपमेंट पळय विचारूं वचनाका तुमच्या हातां आहा आनी ताका बरें मतांनी निवडून हाडया. खातीर हांव ताका म्हजो भुरगो कसो आनी तेंय ताका म्हजो भुरगीं कसो हांव तेंचे बरोबर भोंवता. हांव पॉलिटिकल कॅरियरान भोंवना कित्याक जे दिसाक हांव ताका मेळ्ळां आनी तेगे वावर चोयला जो तेगे वावर तो एज ए MLA म्हूण न्हू ताका कायंडनेस लोकांक आज तेका कडेन कितल्यो स्कीम आहाय ह्यो स्कीम तेणें खुंयसून हाडल्या गोवोरमेंटाक वचून हाडल्या आपल्यागे ओन पयशांच्यो मॉर्ग आनी अँबुलन्सीज आनी कोविडा वखदां हांवें तेजे बरोबर काम केलां लोकांच्या घरांक वस्त पावयले. सो दीज आर द कायंडनेस. तो MLA म्हूण न्हू आनी हांव तेजे बरोबर MLA म्हूण ना तेगे कायंडनेसा लागून आहा. आनी तूं आतां म्हणटा ते भाशेन सर की कितलें बरें जाता. सी एक कडेन एक फॅमिली एक कडेन बोगलेक डबल इंजीन म्हणचें कितें आज सेंट्रल आनी आमचो गोंयां सो एकमुखार आदार मेळटा फंड्स मेळटा. ते भाशेन आज तर MLA आहा आनी ZP आहा सो ती लागीं आहाय एक कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक घऱ्याब्यांतल्यान. सो डिस्कस करपाक इजी जाता तेज्यान सांगूंक जाता चोय आपल्या कडेन इतले फायदे येयले सो तुज्यान पुटअप करूंक जाता तुजें वदान. सो MLA आनी ZP इज क्लोज बाय पंचायतूय तेंको आहा देखून डेव्हलपमेंट आय एम टॉकिंग ओनली ऑन डेव्हलपमेंट. थोडे कॅन्डिडेट्स हिंगा बसता डोर टू डोर कंपेनिंगा आतां हांव कॅन्डिडेटा बरो हांव हांगासर येयल्लो आनीक जेन्ना हांव घरांनी भोंवता तेन्ना डोर टू डोर कंपेन करता तेन्ना लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. जेन्ना आमी घरान वयता तेन्ना लोक आमकां बरे भशेन येवकार करता तेंच आमकां म्हाका दिसता व्हडलें भाग इलेक्शन मागीर पूण पयलीं सुद्दां लोकांलो जो आमकां मोग मेळटा हो व्हडलें म्हाका देवाचें व्हडलें उपकार कित्याक लोकांक खबर आसा हातून कितें त्यो खबर आसा आनी हातून तशें ZPन कितें काम केलां कितें कार्य केलां हें आमी लोकां मुखार दवरलें आसा. जें आमचें आतां 2.5 वर्सां जालीं जेन्ना बाय इलेक्शन जालें जेन्ना हांव ZP आहलो तेन्ना 2020 जी इलेक्शन जालीं ZP तेन्ना हांव इलेक्ट जालो. मागीर तेजे उपरांत एसेंब्ली इलेक्शन 2022 तेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना हांव MLA जालो आनी तेजे म्हजे फाटल्यान मागीर बाय इलेक्शन जालें आनी ते मेर्सियान तेन्ना बरे वोटांनी हांगासर जिखून येयल्ले आनी आयज तें परत इलेक्शनाक बसलां. हांव लोकांताय मागतां तुमी इतलो म्हाका मोग दिला इतले वर्सां म्हाका तुमी निवडून हाडला जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जायते फावटी म्हणटा हांवें व्हडलें काम करूंक ना पूण जें धाकटेचें कितें हांवें काम केलां तें परत हांव रिपीट कितें करता खरेंच म्हाका लोकांचो मोग आसा लोकांक कळपाक जाय जें हांव कितें बारीक करता घरांनी पावता ताका लागून म्हाका दिसता हो इतलो मोग दिता. हांव पंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा. तशेंच मेर्सियान जेन्ना विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली तें पयलीं 5 वर्सां ताणें डेप्युटी सरपंच म्हूण काम केलें आनी आतां 2.5 वर्सां ताणें ZP म्हूण काम केलां. आतां होय टर्माक तें बसलेलें आसा. जेन्ना इतलो म्हाका मोग मेळटा हांव केन्ना लोकांचें विसरूंक शकचो ना कित्याक इतलो म्हाका सपोर्ट दिलो इतलीं वर्सां हांवें काम करता
आनी हे कामा वरवीं म्हाका दिसता ह्या लोकांन म्हाका एक संदी दिली आसा, तूं फुडें वच, तुजे फाटल्यान आमी आसा हें सांगून आमी आयज कंपनीक भोंवता. आनी म्हाका हांव सदमता 20 तारीख तुमकां खबर आसा जें कितें काम केलां, जें मेर्शियनान कितें काम केलां हें आमी घरांनी पावयता. हें सगळें जें कितें कितलीं कामां केलां एग्जॅक्ट कितें ताचो कोर्ताली नागरी समिती ही आमी सदांच आमचे फुडें आसता. आनी हो ताचो रिकॉर्ड आमी दवरले, जे परफॉर्मन्स जे रिपोर्ट कार्ड आसा हें आख्खें आमचे रिफ्रिजरेचेर दाखयलें आसा आनी कितें कितें कामां केल्यां हे 2.5 वर्सां भितर. आनी हें पळोवन म्हाका दिसता हांव मागता, एक रिक्वेस्ट करता, मुद्दम जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जें झेडपीन जें कितें काम केलां तें बारीकसाणें वाचचें आनी ताचेर तुमकां कळटलें बाबा झेडपीन कितलें काम केलां. आनी म्हजें जें एज अ MLA म्हणून म्हजें कितें काम आसा तें कितें कार्य आसा हें हांव आमचें जेन्ना इलेक्शन येतलीं तेन्ना 27 तेन्ना हांवूय दवरतलो. आनी तेन्ना लोकांनी जज करपाक जाय 5 वर्सां पयलीं कितें जालां आनी हातूंत हे 5 वर्सां कितें केलां हेंवूय असोच हांव रिपोर्ट कार्ड जो हांव दवरतलो तोवूय हांव लोकांक घरांनी पावयतलो. लोकांनी जज करपाक जाय बाबा हातूंत कितें करता, झेडपी कितें करता. जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून हाडला आमचें काम, आमची ड्युटी जें काम करपाचें, हांव ताकाच लागून हांव म्हणटा आमचे जी हांवें कितल्योच हांवें संस्था घडलेल्यो आसा हे संस्थाचेर आमचे जे कितें बेनिफीट मेळटा, जे आमचे गोवोरमेंटाक कितें आमकां आदार मेळटा तेचेर हांव फुडें वयता. आनी ते फुडें वचोन हांव लोकांक कितें घरांनी कितें पावोवपाक जाय वो पावता. हेंच म्हजें कार्य आसा आनी हांव करीत रावतलो. जेन्ना म्हाका इतलो लोक मोग दिता तें हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना. आनी म्हजें कार्य तशें झेडपी तेंकाय उमेद आसा काम करपाची, तेकाय जे आमी मेर्शियन आनी हांव लोकां पासून वावत आसतले, काम करीत रावतले. डोर टू डोर आमगे जालें आतां. काल आमगे वड्या केल्लें, मागीर आरसी केलां. आयज आमी मुड्डेर येयले. मुड्डेर आमगे देवानंद नायक सा 5 तो आयज कांय कारणां लागून येवपाक पावलो ना, म्हळ्यार आपल्यागे भावाक धाडलो ताणें. आमगे सद्या आतां रिस्पॉन्स बरें आहा. आमगेले कोण ते आमगे सायडीन सगळे देखून म्हणटा मॅडम येतली. सो आनी आतां चोवपाचें 22 तारीख जाता. आयज आमच्या वाड्यार विजीट दवरल्या आनीक मॅडमीक चड काळजी करपाची कांय गरज ना. ती बिंदास दामबाबा कृपेन अवश्य येतली. आमकां तेजेर भरोसो आसा, कित्याक हेजे पयलीं काम केलां आनी ती आमच्या फाटल्यान सदांच आसा. तसोच बाब एंटनी वाजान आमकां केन्नाच कसलें सांगलेलें काम आमच्या सकयल दवरलें अशें जावना. सो ते खातीर जितलो लोक आहा आयज तेंच्या फाटल्यान आसा आनी तांकां असोच सपोर्ट करून आमी तांकां निवडून हाडटले, हितून इल्लोय दुबाव ना. हांवें 3 वर्सां भितर इतली काम केल्लें आसा. हांवें म्हाजो फूल रिकॉर्ड आख्खो लोकां फुडें म्हाका दवरलो आसा. अशें कोणूच करना आसतलो, पूण हांवें तें केलां आनी दाखोवन दिलां विथ प्रूफ. सो म्हाका जाय लोकां फुडें म्हजो कितें फंड आसा तो दुसऱ्या लोकां फुडें पावयचो. आनी ह्यान फुडें म्हाका आनी 5 वर्सां मेवल जाल्यार हांव हेज्यानी डबल काम करून दाखयतलें. आमकां काम करपाची उमेद आसा आनी काम केन्ना बरें जाता. एक सरपंच बाराबर आसपाक जाय, पण आमचो MLA आमचो बाराबर आसूं जाय. सगळीं बाराबर रावन प्लस लोकांची सगळ्यांचो हे मेळोन आमी बरे भशेन काम करून फुडें वचपाक जाय. आनी हांव हें करून दाखयलां आनी मुखारूय हांव इलेक्ट जावन येयलें जाल्यार हांव करतलें. काडलें म्हणून आयज हांव हें करपाक पावलें. जायते प्रॉब्लेम जाता. एकूच फायल रेडी करतले जाल्यार तेका NOC जाय, रेजुलेशन जाय, तेका मागीर ऑब्जेक्शन आसता, जायती प्रॉब्लेम्स आसता. ही सगळीं प्रॉब्लेम्सां फेस करून एक फायल रेडी करपाक कितले प्रॉब्लेम जाता. मदें रिजेक्ट जाता, मदें लोक ऑब्जेक्शन हाडटा सगळें रेडी जावन पासून. असल्या प्रॉब्लेमांनी पासून आमी फेस करून आमी कशें हँडल करता तें आमी जाणा. तेश करून हांवें आयज सगळीं कामां करून हाडलीं आसा आनी लोकांक फुड्यान ती पावयल्लीं आसा. आमचें काम कितें, आमी फक्त कितें आमकां फंड मेवलो तो आमी सगळे लोकां फुडें पावोवपाचो. आनी जो फंड म्हाका मेवलो न्हू तो आख्खो फंड हांवें यूज केल्लो आसा. लोकांक हांवें नोदरेक पासून हाडलो आसा. हांवें कितलो फंड यूज केलो तो. सो हांव मागता लोकां कडेन म्हजेर कसलें आर्ग्युमेंट हें घालनासतना म्हजें कितें हें लिफलेट आहा न्हू तो सारको पयलो वाचून चोवचो आनी मागीर म्हाका जज करचें. करपाचें म्हणल्यार हांव खूब खुशाल आयज. ते आयज आमचें कंपेनींग डोर टू डोर कंपेनींग चलता आनी एकूच फोन मारलो हांव तुमच्या वॉर्डान येता म्हणून. सगळ्यो बायलो म्हाज्या बराबर रेडी रावल्यो येवपाक. आयज हांव तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज आमी जायते वॉर्ड कवर अप केले. केलोसी आख्खे फूल कोर्तालीन कवर केले, केलोसी कवर केले. तेच भाशेन कांचावली म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन हाफ कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी कंपेनींगां वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोक कितें म्हणटा तूं आनी येवपाची गरज ना, आमी आसा तुजे बराबर. आनी तुमी जायतें काम केलां तें डेव्हलपमेंट जें कितें हांवें कार्ड केलां तें आयज म्हाका दाखोवपाक जाय लोकांक. म्हजें कितें काम आसलें तें हांवें करून दाखयलां आनी सगळ्या लोकांक दारांनी हांवें पावयलां.
आनी हांव खूब खुशाल, म्हाजे बराबर सगलो लोक आहा, म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिला. खंय वयता वयता तिंगा म्हाका सांगलां तूं हें करूं नाका, आमी आहाय तुजे बराबर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.